वामन भोसले हांची आयज पहिली जयंती. पोमुर्फेचो हो तरणाटो 1952 सालात मुंबय गेलो आनी बॉम्बे टॉकीज हांगा D.N. पै हांचे मार्गदर्शना खाला ताणें 6 म्हयने संपादनाचें शिक्षण घेतलें आनी 12 वर्सां उपरांत भारतीय फिल्म सृश्टीत आपली सुवात निर्माण केली. 1967 सालांत राज खोसला हांच्या दो रास्ते ह्या चित्रपटा खातीर स्वतंत्र संपादक म्हूण तांची पयली नियुक्ती जाली आनी तांच्या संपादन तंत्रा खातीर तांची समीक्षकां कडल्यान प्रशंसाय जाली. राज खोसला, गुलजार, सुभाष घई, महेश भट, राज सिप्पी सारकिल्ल्या हेर व्हड चित्रपट निर्मात्यां सयत तांकां काम करपाची संद मेळ्ळी. मेरा गांव मेरा देश, दो रास्ते, इन्कार, दोस्ताना, गुलाम, अग्निपथ, परिचय, मौसम, आंधी अशा साबार फामाद चित्रपटांचे संपादन तांणी केलां. 1978 सालांत इन्कार ह्या चित्रपटा खातीर तांकां राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मेळ्ळो. 1992त सौदागर ह्या चित्रपटा खातीर फिल्मफेअर जाल्यार 2008त गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचो लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्डूय तांकां मेळ्ळो. हे आनी अशे साबार पुरस्कार तांकां फावो जाले. भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीत इतली तेंगशी गांठपी हो पयलोच गोंयकार. तांच्या ह्या कारकिर्दीचो सगळ्या गोंयाक तशेंच पुराय देशाक भोव अभिमान आसा. तांच्या पयल्याच जयंती दिसा तांकां पुराय गोंयकारां कडल्यान तशेंच पुराय गोमंतक TV आर्गां ओंपता.